सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं आनी माय मोगाची येवकार हे सकाळच्या दिसाक भायल्यान पावस आसतनाय आमी भक्तीन हे मिसांत वांटूक येवंक हाजीर जाल्या. मिसांत वांटूक येतना आलेक्स दोमिंगोस कुएलो ह्या आमच्या बाबा पासत मागुया. सर्गींच्या बापान ताका आपले शांतीन आपले विसवान घेवं. तशेंच आज सायबीणमांची भेट ह्या कुटुंबांक जाता. ओयत्यांत मॉडल्स स्टेटसांतून एलन एंड ब्लेसी डिकॉस्टा, पाद्रीबाट मार्ता फेर्नांदीस, दुर्गावाडी लुईस रिबेरो, ओल्डेंबाट हेक्टर कुरेया, जिलाले मोरोड हेलेना पेरेरा आनी नागाळी आलेक्स फेर्नांदीस ह्या कुटुंबांचेर आनी आज सायबीमांचे भेटे दिशी तांच्या जिविताचेर किरीत बापाचो आशिर्वाद सायबीमांची भेट तांकां सगल्यांक आत्मीक फायद्याची जावंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. बांबडीनो आज पवित्र सभा करता उगडास बागेन कॉस्मस आनी दामिया हे दोग भाव जाणी बाबार्थ खातीर आपले जिवीत करतले. बाबार्थ परगटूंक आनी जियोंक आमकां वाट दाखयली. तांचे मजतीन दिसान दीस आमी बाबार्थाची मनशां जावंक आमकां कृपा मागुया. काळजान तांदूक दोतल्यांक बक्षणी दिवंक तुका बापान धाडला. सुम्या काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. सुम्या काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. आनी सोरपदवीदार देव आमची काकलूत करून सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेश्वर आमचे बापा, हे संवसारांत सांगाता जल्मल्ल्या कॉस्मस आनी दामिया जवळ्या भावांक क्रिस्ती धर्मा पासत सांगाता रोगत वारयल्या उपरांत सासणाच्या जिविताक सांगाताक जल्मूक तुवें फाव केलें. तेच परी आमकांय नवो जल्म घेतिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक ह्या संवसारांत सांगाताक जेजूक गोवाय दिवंक आनी स्वर्गार सांगाताक तुजें सूख भोगूंक आमकां फाव कर. आमच्या सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजूट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. उपदेशकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. पोलकेपणाचें पोलकेपण म्हणटा उपदेशक. पोलकेपणाचें पोलकेपण सगळेंच पोलकेपण. सुर्या पोंदा घाम्योन उम्योन वावरून मनीस कितें जोडटा. एक पिणका वेता आनी दुसरी पिणका येता, पूण प्रितूम सदांच तशीच उरता. सुर्या उदेता, सुर्या पडटा, मागीर तो आपले सुवातेर वेगान धांवता आनी नव्यान उदेता. वारो दोखिनेक मारता
आनी उपरांत उत्तरेक वेता. तो पोत्तून पोत्तून घुंवता आनी नव्यान घुवूंक वेता. सगल्यो नदी दर्यान वेता, पूण दर्या केन्नाच बरो ना. आनी तरी धांवतात थंय नदी व्हांवून व्हांवून वेता. सगल्योच वस्तू आमकां त्रास दिता. खंयच्याच मनशान म्हणूंक नजो. पळोवन पळोवन दोळे उबगोनात. आयकून आयकून कान वाजेनात. कितें आदीं आसलें तशेंच परतून जातलें. कितें केलां तें नव्यान कोत्तलीं. सुर्या पोंदा नवें कांयच ना. पळयात, ही एक नवी वस्त अशें खंयचेच वस्तू विशीं म्हणोंक जाता. जायतो काळ आमचे आदीं ती आसली. आदल्या काळार घडलेल्यांचो उगडास मात उरोना. तेच परी फुडल्या काळांच्या मनशांक येत्या वर्साचो उगडास उरचो ना. देवाचे उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सुरेस्पुरा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. सगळीं म्हणुया. सुरेस्पुरा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. मनशाच्या पुतद्वानो चोलात पोत्तून हे एकाच उतरान मनशाक तूं पोत्तून मातयेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो. रातचो एक पार सरून वेता. अशी तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां. जबाब. सुरेस्पुरा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. उच्च्या वेलाचें सोपोन कशें फुलतें तोंडा वरी मनशाचे जीव तूंच नाच कोत्ताय. सकाळचें तें किल्लोता आनी वाडटा. सांज पावली म्हणल्यार बावून सुकता. जबाब. सुरेस्पुरा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. आमचे दीस कितले तोडे ते आमकां विसरूंक दिवं नाका. तेन्ना आमच्या कालसाक मेळटली जाणवाय. पोत्तून ये सुरेस्पुरा. केन्ना पर्यान रागा बरीत रावतलोय. तुज्या चाकरांचे तुका सुरसुरे दिसूं. जबाब. पिणकेचे सुरेस्पुरा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान. आमकां दादोशी कोर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उलाशी कोर. सुरेस्पुराचें बोलेपण आमचेर देवूं. आमच्या हातांचो वावर सुपोल कोर. ओय, आमच्या हातांच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जबाब. सुरेस्पुरा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. उद्गार उबी रावया. Survespora, sui, sui, survespora. Survespora, sui, sui, survespora. Survespora, sui, sui, survespora. Survespora, survespora, sui, sui. जेजू म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचूं ना बोगोर म्हजे वरवीं. Survespora, sui, sui, survespora. Survespora, sui, sui, survespora. Survespora, sui, sui, survespora. Survespora, survespora, sui, sui. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. एरोद उपराजा घडटालें तितलें आयकून घुस्पलो. कित्याक कांय जाणांनी जुवांव मेलेल्यांतलो जिवून जालो अशें म्हणत दुसरे एलिजा नव्यान दिश्टी पडला म्हणत. तरी हेर आदल्यांतलो कोण एकलो प्रवादी जिवो जाला
अशेंय म्हणत पूण हेरोद म्हणूंक लागलो जुवांव ताचें शीस हांवें तर कापलें जाचे विशीं ह्यो खबरो हांव आयकतां तो कोण तर आनी ताका काशा पळोवंक हेरोद आशेतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Wakani tuka Krista. भयणी भावनो, निखिल नोवum subsole ही उतरां उपदेशाच्या पुस्तकांतलीं. सुर्या पोंदा नवें कांयच ना. देर इज नथींग न्यू अंडर द सन. खूब काळादी बाकीत केल्लें. सुर्या पोंदा नवें कांयच ना. आज नवें कितें तरी आयलां ताका आमी AI म्हणटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. आनी सांगतात ते प्रमाणे आतां आमच्या संवसाराची वेवस्था सगळें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स चलयतली. इतलें की artificial intelligence AI will try to create a womb by which a child can be born. आवयच्या कुसव्यान घोडये भुरग्याक जल्मूंक पडचें ना बिकॉज ऑफ द AI. आवयक आनीक पेन्स ऑफ चायल्ड बेरिंग भुरग्याक जल्म दिवपाचे त्रास लागचे ना. आनी भाव म्हणून तें पुरान नपयत जातलें. निखिल नोवum subsole. सुर्या पोंदा नवें कांयच ना. उपदेशाचें उतरां ती देखून पोरण्या जाता. भाव म्हणून आमचे जिवीत देवाचें एक देणें आनी देवाचें आसणें मानून घेवप ही मनशाची खरी जाणवाय. आनी सगल्यांत देवाचें हाजीरपण भोगूंक आमकां जाय. पळयात उपदेशक म्हणटा पोलकेपणाचें पोलकेपण सगळेंच पोलकेपण. खरें म्हळ्यार मनीस कितलो घामेता उमेता वावर कोत्ता कितलें जोडटा. एक पिणगा वेता आनी दुसरी पिणगा येता पूण प्रितूम तशीच उरता. सुर्या उदेता सुर्या पडटा मागीर तो आपले स्वातेर बेगीन धांवता आनी नव्यान उदेता. मनशाक जायते वस्तूंचो देवान कंट्रोल दिवंक ना. आमच्या गोंयांत तेंच्यांनी पावस काल मुंबय इतलो पावस थंय बुट्टी आयली. टेलिव्हिजनाचेर दाखयताले बुडलां मुंबय. तांकांय रेड अलर्ट केला. कोणाच्यान ताव घेवंक जायना. जायतें कितें देवान आपल्या हातांत राखून दवरलां. ही जाणवाय भाव भयणीनो आमकां सगल्यांक गरजेची. पूण ही जाणवाय AI आमकां दिवंक शकना. जरूय जायतें कितें जें मनीस कोत्तालो तें आज AI हाचे उद्देशीं करूंक शकता. तरूय देवान संवसाराचें वेरें आपल्या हातांत दवरलेलें आसा. आनी ताचें आसणें ओळखूंक आनी भोगूंक आमकां खरी जाणवाय जाय. हो कोण तर असो हेरोद विचारतालो कित्याक जेजूची किर्ती जेजूची फेम जेजू कोत्तालो ती ओजापां मिलाग्री तो आयकतालो आनी विचारतालो हो कोण. ताका लोक सांगतालो. कोण तरी म्हणटालो जॉन बाप्तिस्ट परतून जिवो जाला. कोण म्हणटालो एलिजा.
कोण म्हणटलो प्रभाजांतलो कोण एकलो पुतून जिवो जालो आनी हेरोद आपल्याच विशीं म्हणटा हांवें तर जिवाक जिवेशी मारलो तो कसो परतून आयलो तो जेजूक पळोवंक आशेतालो कोरी जाणवाय आपणावंक न्हय पण आपली बोडाय दाखोवंक जोन बातिस्ताचो ताळो ताणें बंद केलो कित्याक जोन बातिस्त ताच्या कॉन्सियन्साक खातालो जेजू कोण तो पळोवंक सोदतालो पूण ताका पळोवंक मेळ्ळें ना दिलें ना जेजू बामडीनो आयज हे मिसा बेटीन वांटो घेता आसतना हू इज दीस जीजस फॉर मी म्हाका कोण हो जेजू बायली ओडूक एरोद घेवंक सोदतालो तसली हांव हे जेजूक वळखता म्हजें जिवीत हांवें ताच्या हातांत घालां तो वाट सोत आनी जिवीत आज आमी उद्गारांत म्हणला जेजू म्हणटा वाट सोत आनी जिवीत हांवूच कोणूच बापाशी वचना बोगोर म्हजे वरी आनी अदीक बापाक ओळखूंक आनीक बापाच्या मोगांत वाडूंक जेजू आमकां वाट सोत आनी जिवीत ताची खरी ओळख घेवंक आनी खरी जाणवायेन संवसाराची वस्तूंचें मोल करूंक हे मिसांत आमकां कृपा मागुया विटोने वेलार गायन गावया C24 मातयेचें भांगार करूंक पेज 38 C24 पेज 38 마티에chen 방갈 거루 쇼다이 두에 가츠드라 마티두 람체시네 방갈 걸고 비다냐 도열 바바 묵디 보나 길골올겨 시비다체 두가 본다 암체 보다 두가 본다 암체 보다 भयणी भावनी आमच्या बलिदान पदवीदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नकी पवित्र सभेच्या रवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं प्रितीचे बापा खुर्सार रोगोत वारोवन आनी जीव दिवन सगळ्यां पयलो जेजू तुज्या मोगाचो साक्षी जालो ताच्या फाटल्यान त्याच मोगाक गोवाय दिवन तुज्या रोगशास्त्रांनी सोंसलेल्या मरणाचो उगडासाक जेजूच्या कुश्टा मरणाचो योद्न आमी भक्तीन समर्पिता आनी तुजे दोळायेन तो तूं मानून घे आनी बागेन कॉस्मस आनी दामियो हांचे मजतीन तुज्या मोगाची साक्षीदारां जावंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं तुमची सवय आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्विदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखणटा तांचे संगती आमचेय ताळे मेळ्यो
आम्ही तुझी स्तुती गायता. Povit, dolbarazo survis portum. Povit, dolbarazo survis portum. S'organizza salvola, ducia voi bova. S'organizza salvola, ducia voi bova. Usurgi, duca solves por acenavi, yeta caso. Solves por acenavi, yeta caso. Usurgi, duca बाप्पा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे बसत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, म्हज्या रोगताची कास. नवे आनी सासणीक कोरोराचें रगत. पातकांचें मोक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें बारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक खोरात. बावार्थाचो गूट परगटुया. Jesu milo, Jesu जिवंतलो, Jesu नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमी समजता. पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमकां नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा, फिलीप आमचे बिश्प साहेबा, सिमी आमचे आदारी बिश्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेश्वरा तुजे चाकर आलेक्साची काकूट कर. तेका संवसारांतलो तुवें आपूण वेलोय बावतिजमांतल्यान जेजू बराबर तो मेलो, तशेंच ताचे बराबर तो पुनर्जिवन जाला. पुनर्जिवंतपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावमणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे आनी आमचे माय संगती तिचो पोती भाग्यून जुजे भाग्यून दोमृत आनी सूर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेचे सुखान आमकां वांटो दी.
तांची संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सोरबंदून आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक आमेन. जेजून आमकां शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे आमचे बापा बाबा स्वर्गीचो, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजो राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेन पडोवंक दिवं नाका पण वायटांतुतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवाईटांतली आमकां निबार दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सुराकंतांतली वाटाय कित्याक रचवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन तांगमळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी तोच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजूर चलयता सासणांच्या ससनांक आमेन. जिवन जेजूची शांती सदन काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. वस्त जेजू जिव्या देवाचो पूत वाट सोत आनी जिवीत हांवूच जेजूचे जिवितान वाडून वचून फुडें सोदतली आमी सुभागी. सौम्य तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे कांय जरान म्हाका भलायकी मेवतली. Chris Prasada Velar Gayon Gauya D38 Somya Jesu Ye page 68 D38 page 68. Somya Jesu Ye Amcha Kazal Travunke Somya Jesu Ye Amcha Kazal Travunke Baba Kursun Devunailon Amche Sargomuni Salon Sasnang Tuche Yusum Sale Amche Mode Biran Koche Somya Jesu Ye Amcha Kazal Travunke Somya Jesu Ye Amcha Kazal Travunke.
प्रार्थूया. बोमोगाळ बाप्पा, बागून कॉस्मस आनी दामिया रोक्षाचें जोगडास करून तुज्या अमळीक देणे जेजूचे मास रोगत दिनवाशी काळजान आमी आतांच घेतलां. हे देण्या वरवीं आमचे जिणेचे कश्ट आकाता मदें तुजे शांतींत आमकां सांबाळ आनी सगळे तरेचे ताळण्यांचेर तुज्या आदारान आमी जैत वेल्या उपरांत सर्गीचो आनंदाचो मुकूट घेवंक आमकांय व्हर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. हो म्हणून आयज तान 3 दिसांचे गोवा फोटोग्राफर्स अँड व्हिडिओग्राफर्स एसोसिएशन आमचे हॉलांत घडोवन हाडटात. गोवा एक्सपो 24 आमी पळोवया. जायतो वावर तांणी केला. आमचे हॉलांत ग्रावंड फ्लोर हॉलांत एक एक्सपोजिशन ओर एक्झिबिशन आसतलें. तातूंत वांटो घेवया, आमी बॅट करुया. फाल्यां बागून विसेन द पावल हाची परब. आमची SSVP वांगडी आपल्या आस्काऱ्या बागून विसेन द पावलाची परब संभ्रमतात. पुर्बीचे मीस सकाळीं 7:30 वाजता जातले. आमी तातूंत वांटो घेवया. बागून विसेन द पावल संस्थेच्या वांगड्यांक, बरें देखणारांक आनी सगळे फिरगोजकारां खातीर हे मीस आमी भेटयतल्या. सगल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद बागून विसेन द पावलाचे मजती मागुया. फाल्यां ताची परब मीस 7:30. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं तुमची सवय आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूचे मोगाचे शीस जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सामिगेलीक मागणे. सामिगेल महाभोडव्या लोड्याच्या दिसा तूं आमकां राख. देवसाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धोमकी दिवन म्हूण आमी कालतेपणी मागतांव. आनी तूं सोर्गीच्या दोलबाराच्या कुंडा देवाचे पोदवेन सोयतानाक आनी सगल्या कोट्या ओतम्याक एमकोडांत लोटून घाल. कित्याक ते ओतम्याचो नास करूंक आख्या संवसाराक सोलपतात. आमेन.